दारगळे सनबर्न आयोजनाविषयी आमदार प्रवीण आलेकरान आपली भूमिका पयलीं स्पश्ट केली। ताणें ह्या नादी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी आतांय तो आपल्या भूमिकेर ठाम आसा। तशेंच सनबर्नाविशीं सरपंच आनी नगरसेवकांची मतां जाणून घेवपा खातीर प्रवीणान बुधवारा सगळ्यांची बसका आपयल्ली। हे बसकेक चांदेल, हासापूर, कोरगांव, कासरवाळी, विनोर्डा, धारगळ आनी वारखंड पंचायती वतीन कोणूच येवंक ना, जाल्यार इब्रामपूर, मोपा, वजरी पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी आनी पेडणे नगरपालिकेचे सदस्य बसकेक हजर आशिल्ले। आज मिटींग जाली, सरपंच आनी कावन्सिलर तशेंच मेंबर्स तेंचे कितें व्ह्यूज आहा ते तांकां जाय वा नाका ताका लागून आयज मिटींग दवरली आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरो हे दाखयल्लो आसा की आयज ना म्हटल्यार सगळ्या गांवचे सरपंच आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आयज हांगासर चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, बाकीचे कावन्सिलर सगळ्या हजर रावले। उलो केलो जाल्यार सगळे जाण हांगा हजर रावले, ताका लागून खूब बरें दिसलें। त्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा एक आतां विरुद्ध आसा वा ना तांकां एक हें दिलें की तुमी येस और नो तें बरोवचें, इतली मेजॉरिटी आहा ती हांव पळयतलो आनी आतां सांगता ना मंडळ अध्यक्ष ताका म्हाका दिसना तो खंय येयला वा ना, म्हाका दिसता येवंक ना तो आयज, तरी गेलो आसतलो तेज्या बद्दल हांव कांय उलोवंक सोदना। पळय एकदां हांवें सांगलें ना म्हणजे ना, जेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग बायट दिल्ली पळय तेन्ना ना म्हणून अजुनूय पासून हांव लोकांक गेला पळय ना म्हणूनच गेला आनी हांव तुमकां कांय सांगूंक सोदिना, एकदां ना म्हटल्यार म्हणजे ना। सनबर्नाक दिल्ली म्हणत रहीत जायना ती आयज फुडें खूब स्टेप आहा। माझे एक सजेशन आहे, आयज तुम्ही चुकले आसले तरी आता तांचे फाटीर ब्रेक रिमूव करून ती संस्कृती जपची, कित्याक हाजी ही संस्कृती आमची ही संस्कृती आमची देशच्या लाडे गेले आमी एक गांवांत आमी म्हणटा एक बरे प्रोजेक्ट करता तरी हाडप एक 100 पर्यंत लागता तसले हाडप हे संस्कृती हाडून डान्स हे हाडून लोकांची संस्कृती नष्ट करपाचे विचार करता आमच्या गोंयच्या सेवांचे विचार करता। मिटींग आज जी मिटींग घडली आहा पेडणे ती आमचे पंच आनी सगळे ब्लॉकाचे जे आमचे मेन अधिकारी आसले तांकां आपयल्ले आनी हेजो आमी अशें उलो केलो की बाबा कोणाकरी थोपा येना, कोणाक सनबर्न जावो की नाका एज ऑर नो, म्हणजे ओपन सांगपाचें बाबा जावो जाल्यार जावो, नाका जाल्यार नाका। सो आमी म्हाजें अशें मात की आमकां सनबर्न जावो पण पेडण्यान ज्या जाग्यार सनबर्न जाता न्हू त्या जाग्यार जावो। ही वायट गोष्ट आहा, आमदार बसतो त्याच्या फाटल्यान बंद करपाक लागोंक ना। सनबर्न ही गोष्ट लोकांच्या फायद्याक कांयच ना। सरकारान सांगपाचो सन्मान करून धारगळकारांक, पेडणेकारांक तेचो फायदो काय आसतलो? ह्या पयलीं सरकारान एक स्टेटमेंट काडपाक जावो, बश्टीत पेडण्यान आमदाराची आनी आपली दुई निर्माण करून लोकांक प्रसंग घालपाचें। हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा, आमी रजिस्टर्ड बीजेपी मेंबर आहा की सरकाराक एकच उलो मारून सांगूंक सोदता की आमदाराक कमीपण येता आसलो पेडणे तालुक्यान पेडणे मतदारसंघात करचेलो। सन्मान ही खरोखर वायट गोष्ट आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।